आयज राती हाका नांव आमी दितात पातयेवंक जायना ताचेर पातयेवंक. कित्याक भावनाचेर पातयेवंक जायना कोण पूण हाका आमेन म्हणत. तरी अजाप दिसता आमी आमच्या भावनाचेर कितली पातयेतात ती. तूं जाणा जर तुका एक इश्ट आसा जाचेर पातयेवंक जायना तांचेर पातयेवन तूं शेकी दुखी जाताय आनी कांय वेळ जातच तूं पाटी सोरोन चिंतूंक लागताय बरें म्हज्यान ताचेर पातयेवंक जायना हांव पोरपा पासून करपाक ना. वय आतां इतलें जिवीत सारल्या उपरांत गरज आमी जाणो जावंक की आमच्या भावनाचेर आमच्यान पातयेवंक जायना आनी आमच्या भावनावन बुद्धीवंत आनी विश्वासी असल्याची आमी पाटलाव करूंक जाय आनी तें उतर देवाचें. आमेन. आतां तूं जाणवय आमी घुस्पलेलीं प्राणी. आमचे भितर वेगवेगळे भाग आसात. तूं आरशांत स्वताक पळयता ताचे परस ओगलें तुजे भितर आसा. पयले सुवातेर तूं एक उर्बा जावन आसा. हे तुज्या उर्बेचो भाग दिसती पडना पूण खरेपणी तो आमचो भाग चड म्हत्वाचो. उपरांत तुका एक आत्मो आसा आनी तूं एक कुडीन जियेता. तर तूं एक उर्बा, एक आत्मो आनी एक मांस रोगताची कूड जावन आसा. आमी जाणो आमी मरतोस की हो संवसारी तोंबू जांतून आमी रावता आमची मांसाची कूड स्वास घेवपाची बंद कोत्तेली आनी परत माती जातली म्हूण. पूण आमची उर्बा आनी आत्मो आनी खंयच्याय सुवातेर वेतेली. जर जिवितांत तुवें सारकी पसंती केली आनी क्रिस्ताक तुजो सोडवणदार म्हूण आपणायला जाल्यार ती स्वर्गार वेतेली. देवा सांगताक सासणाच्या सासणाक जिवंक ना तर तूं बरें न्हय ते सुवातेर घोडयेक पावतलो. बायबल ताका इफेर्न म्हणटा. इफेन रोडणें आनी दांत किल्लावन आनी एकदमूच गरम. आमी खात्री करूंक जाय क्रिस्ताची सेवा करूंक आमी विचून काडूंक की आमी देवा सांगतात चलोंक पसंती कोत्तात. आमी एक जिविताची पसंती कोत्तात म्हणजे सारकी पसंती केल्या मनशाकूच सोबतात. पूण आमी बरींच घुस्पल्यान तोसवीत करूंक जाणो जावं कितें बरें आनी कितें बरें न्हय तें कितें सारकें आनी कितें सारकें न्हय आनी हांव कितें आनी देंवन सार कितें आनी आदी आदी हें मातशें घुस्पलेलें दिसता. आमी तें सगलें सारकें थाऱ्यार घालूंक जायतींच वर्सां लागतात. म्हणटच देवाक आर्गां आमी ताच्या कुरपेन आनी काकुतीन ती वर्सां सारलीं म्हूण जेन्ना आमी वाडटालीं आनी तोच बीत कोत्तालीं. हेब्रावांक 4 आमकां सांगता वर्स 12 हातून की फकत देवाच्या उतरान ह्यो सगल्यो वस्तू दोशी करूं येता म्हूण. हांवें सांगलां ते परी तूं एक उर्बा. तुवें परम जलोम घेतोच देव तुजे उर्बेंत येता. हो आत्मो भाग आमचो जायता त्रास दिता आमकां. तुजो आत्मो, तुजें मन, तुजी आवड, तुजी भावना, तुजो आत्मो तुका देवाशी कांय सांगना. तो तुका तुज्या विशीं सांगता. तो तुजी व्यक्तित्व, तुजें मन, तूं चिंताय तें सांगता. आतां तुजें उर्बेन क्रिस्ताचें मन आसा. तुका एक आत्मीक तशेंच एक सोयंबीक मन आसा. पूण देवाचें उतर शिकून ह्यो सगल्यो वस्तू आमी जाणा जाल्या बगर आमी फकत भोंवतेल्या आमची चिंतना चिंतून आनी चिंतात तें करून. आमकां एक इच्छा आसा. म्हजी इच्छा देवाक जाय तें म्हाका सांगूंक गरज ना. देवाचें उतर म्हाका सांगता देवाक कितें जाय तें. तर म्हज्यान म्हज्या जिविताचो खूब वेळ सारूं येता म्हजी इच्छा पालून आनी अशें करून आमी वायट पसंती कोत्तेली देखून आमी जायतेच त्रासान पडत. म्हजी इच्छा म्हाका कशें दिसता तें सांगता. ती म्हाका देवा विशीं कांयच सांगना. तर हांव पळयतां एक आत्मीक सोयंबीक क्रिस्तांव जशी खूब 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 वेळ हांव आसली 3 कायद्या प्रमाणे जियेता. म्हाका कितें जाय हांव कितें चिंता आनी म्हाका कितें दिसता. म्हाका जाय हांव चिंता, म्हाका दिसता म्हाका जाय हांव चिंता आनी अदीक वायट करतात हें सगळें आमी देवाक लागीं मागता. आमेन. तर आमी ससमोंक जाय आमची उर्बा आमी केदींच मुखार वचची ना म्हूण जो जावंक जाय हेतू क्रिस्तांवाचो. आमी देवाचें उतर जाणो जायसर आनी देवाच्या उतराचेर आमचो शेवटाचो निर्णय थारावंक आमच्या सगल्या जिवितान. म्हाका अशें दिसता एके वस्तू विशीं हाची पर्वा ना. जर तें देवाच्या उतराचे कबलाती ना जाल्यार तें सारकेंच न्हय. आमेन. हांव कितें चिंता ती पर्वा ना. म्हजे सगळे इश्ट कितें चिंता ती पर्वा ना. जर ते देवाच्या उतराचे कबलाती ना जाल्यार हांव सारकें न्हय आनी म्हजे इश्टूय सारकें न्हय पूण देव सदांच सारको. आनी म्हाका वो तुका वो दुसऱ्यांक म्हजेर सगळें कितें जाय ताची पर्वा ना. जर ते देवाच्या उतराचे कबलाती ना जाल्यार तें फकत सारकें न्हय.
आता जर आमी देवाच्या उतराचेर नीज विद्यार्थी जायना तर आमी गोंडोलान पडल्या शिवाय आनी दुसरी अपेक्षा आमकां कांयच ना. तर हांव तुमकां पोरबी दिता, तूं आयज हांगा आसात एके ब्रेस्ताराचे रात्रीक. आयज आयताराचो सकाळ न्हय, आमी घुस्पोंक ना, आमी आयज धर्मीक रीत पुरी करिनात. हें कितें ओगलेंच आसा. तुमी प्रवास केला, तूं जायतीं जाणां हॉटेलांनी रावतात, तुमी भुरग्यांक सांबाळूंक फारीक केल्यात, तुमी कामाची सुट्टी गेल्या, तर जेरोल तुमी कितें सारकें तें आसा तें करूंक सोदतात. तरूय म्हाका हेंवूय सांगूंक जाय की जायतो लोक थंय आसात येवंक, आयकोंक आनी कोणें देवाचें उतर शिकयलें, पूण ती आजून तयार नात स्वता ते शिकोंक. हांव खोशी तर तुवें बायबल वाचल्यार, पूण बायबल वाचल्या परस तुवें उदीक करूंक जाय, तुवें बायबल शिकोंक जाय. ह्या सुमारान तुमी हें निरोप आयकतले, ही एक व्हड वस्त, पूण तुमी आयकलां ते घडयेक विसरतल्या सुमार सोमार जाता म्हटल्यार. देखून बोर पावल करूंक म्हत्वाचें. जर हें तुका आवडटा तर घडयेक तुज्यान कॉन्फरन्साची सीडी शिकोवंक घेवं येता, परत आनी परत तेंच आयकोंक जाता. आतां तूं तांतलें खूब विसरतलें म्हूण हाची सजमेन न्हय की तुज्या भितर रिगोंक ना म्हूण, हाची सजमेन न्हय तें तुका आदार दिवचें ना म्हूण. आनी सोत म्हणल्यार जर तूं फकत ह्या पुऱ्या सुमनान सांगता ताचो तीनूच वस्तूचो उगडास दवरीत, तर हांगा येवंक जेरूल फायद्याचें, कित्याक त्या घडयेक 3 म्हत्वाच्यो वस्तू जायत जांनी तुज्या जिविताचेर प्रभाव हाडूं येता आनी एक व्हड अंतर करूं येता. पूण हांव तुमकां थीरपणी सांगूंक सोदतां की आनीक कोणाच्यान तुका कुलेरान भरोवंक जायना देवाचें उतर आनी चिंत की तें तितलेंच आसा म्हूण. तुवें हातूंत वेल घालूंक जाय, तुवें देवाच्या उतरान वोंपूंक जाय आनी जिन्सावार वस्तू आमी घेतात, देवाचें उतर शिकयतात तसलीं बरीं पुस्तकां कित्याक घेनात? कित्याक देवाचें उतर खावयतले सीडी DVD बरें सांगीत जें तुजें उर्बेक उमेद हाडटा त्यो घेनात तुका बरोवन देवाचें उतर. आमेन. तर जें उतर देव उलयता तें जिवे आनी शक्तीन भरलें आसा. वर्स 12. खरेंच देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट ते दोनूय वाटांनी पासलोले तरवासे परस रोमता. उतराक दार आसा आनी ते बोलिश्टूय म्हणटूच ह्या सुमारान तुमकां जायत्या जाणांक बॉल मेळटलें. म्हाका सदांच म्हणूंक संवय आसा की सुवादीक संगीत दितात तांकां गुमेर करूंक म्हजें काम करच्या आदीं भायर काड ती सुरी आनी ती हातोडी आनी चिनी आनी झाडां कातरपी कातर आनी ताका बरें करिनात त्यो वस्तू कातरून उडय, पूण घडयेक तुका आजुनूय सोडून दिवंक नाका. आमेन. तो दोनूय वाटांनी पासलोले तोरवारे परस तेज ती रोपता दोशी करून उर्बा आनी ओतम्याच्या मोदें आसलेली शीम. उर्बा आनी ओतमो इतलो लागीं आसा, सोयंबा लागीं न्हय पूण तानांनी लागीं आसात. ती दोनूय आमच्या भितर आसात आनी केन्नाय आव्हान जातात थारावंक जें तुका जाय ती खरेंच एक बरी वस्त वा फकत तुजी इच्छा. कित्याक तुमी जाणत जेन्ना आमकां खरेंच कितें जाय, जेन्ना आमकां ताचे बदल जायशें दिसता, चड सोंपें आमी स्वताक फुलोवंक आनी तोचवीत करूंक की ती म्हूण देवाची खोशी आनी देंवचार तुका अधिकार दितलो. तो तुका ग्रांत आमची उट्टी सजमोनी दितलो आनी लागू जायना थंय लायतलो जर तांतून कांय जायत जाल्यार. येत कोरींतकारांक 2 वर्सीस 14-15 सोयंबाचो मुनीस आनी आत्मीक मनशाचीच गजाल करुया. सोयमाचो मुनीस आनी आत्मिकायचो मुनीस. खरेपणी हांगा येत कोरींतकारान ग्रांत 3 तरेचे मनशाची खबर करता आनी एकूच मिनिटांक आमी तीनय पळोवया. पूण थंय म्हटलां की सोयंबाचो मुनीस आत्मिकतायेच्या मनशाक सजमना. जर तूं कोण क्रिस्तांव न्हय ताचे लागीं उलयता ती सजमना. तुजें दान दिवपाचें मन तें हेंवूय सजमनान तुजी हांगा येतात म्हूण सुमान बोर एक उस्तोरी उलयता ती आयकोंक. कितें तुवें कितें केलें? तुवें तशें कित्याक केलें? ती सजमनान. संवसार तुका सजमतलो म्हूण चिंतना कित्याक ती सजमनान. आमेन. पूण म्हाका तें हें परी पळोवंक जाय. हांव म्हजी तोकली, म्हजो मेंदू, म्हजो सोयंबीक मन हे सोयंबाचो मनीस पोल्लयता आनी म्हजी उर्बा आत्मीक मनशा परी.
आनी म्हज्यान तुका सांगो येता की जेन्ना खरेंच तुजी उर्बा तुका मार्ग दाखयता वर्दो वेल तुजी तकली सोजमना. कित्याक केन्नाय देवाक सोजमी काय ना. तो सदांच विस्वाशी, पूण तो जावं येता आनी ताच्यान तुज्या जिवितान जायत्यो वस्तू करूं येता ज्यो तुका सोजमना. सोद्याक ह्या वेळार पळय, आतां हांव फाटीं वळोवन पळयता आनी चिंता कितल्यो वस्तू म्हज्या जिवितान म्हाका सोजमना. आनी आतां हांव चिंता आतां हांव जाणो तें कित्याक जाली, आतां हांव जाणो तें कित्याक घडलें तें. पूण त्यो आमी जाणो ताचे वून ओगले जाणो. तो आमचे वयर आसा आनी ताका आमच्या जिविताक आमचे कडेन आसा त्या परस बरी येवजण आसा. आमी ज्या वस्तूंक पातयेवंक जायना ताचेर पातयेवंक आमी फावना. म्हाका दिसता तशें कित्याक दिसता, म्हाका कित्याक दिसता, म्हाका दिसता सगलो वेले व्हड प्रश्न आमी विचारतात खरेपणी फुडलें पुस्तक जाचेर हांव काम करपी ताचें नांव आसतलें म्हाका दिसता तशें कित्याक दिसता. कित्याक म्हाका दिसता तें म्हत्वाचें. वय म्हाका तशें कित्याक दिसता. काल राती हांव बरे भाशेन न्हिदोन गेलें, आयज सगळें उठली म्हाका सुस्ती येता. हे बरी म्हाका कित्याक दिसता काय. वय हांव सोत मानता आमच्या भावनाक जायतींच कारणां आसात म्हूण. आनी ह्या सुमारान कांय वरवीं आमी उलोयतलीं. तुज्या प्रश्नाचें मूल पळोवंक चड बुद्धिवंत वस्त आनी तें करूंक स्वताची गरज आसा. तुवें स्वताक फुडो करूंक जाय. आनी जुआंव 8:31-32 म्हणटा, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरतात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजें शीस जातलें आनी तुमकां सत कळून येतलें आनी सत तुमकां स्वतंत्र कोत्तेलें. देखून चडूच म्हत्वाचें उतर जाणो जावंक ना तर म्हज्यान पुरें जिवीत म्हाकाच फुटोवन सारूं येता. करून सगल्यो वस्तू नाका पळय त्यो सगल्यो वायट पसंती करून आनी केन्नाच गमो नासतना की हांव चुकलें म्हूण जर हांवें खरेंच देवाचे उतराचो अभ्यास करूंक ना तर आमकां हे कांय भावनाचें मूल पळोवंक जाय. तुका जायतींच गुन्यांवकारी भावना येत आनी ताचे फाटल्यान जायतेंच कारणां आसूं येता. खरेपणी घडयेक तूं कांयच वायट करिना जाशी. घडयेक 20 वर्सां फाटीं तुजें सवें कितें आतवेंच घडलां आसतलें आनी आतां तुका हें गुन्यांवकारी कॉन्सियन्स आसा. आनी जर तुज्यान त्या प्रश्नाच्या मुलाक वचूं येता मागीर घडयेक तुका तशें दिसचें ना. पूण म्हाका दिसता गरज आमी सोजमूंक की आमच्या सगळ्या जिवितान आमच्यो सगल्यो वायट भावना नपयत जातल्यो म्हूण. वो दर एक भावना जी आमकां वायट रस्त्यार पावपाची आसा तर त्यो नपयत जावनचे तुजवेत करचे बदले गरज आमी शिकोंक तांचेर ताबो दवरूंक आनी न्हय तांणी आमचेर ताबो दवरूंक. म्हाका उगडास आसा जायतीं वर्सां फाटीं जेन्ना देव म्हाका हें दाखोवंक लागलो, म्हजे देवले उकडले आनी म्हाका शिकोंक आदार मेळलो की म्हज्यान सारकें न्हय तशें म्हाका दिसोनी म्हज्यान स्वतंत्र पसंती सारकें आसा तें करूं येता. तुमी म्हजें आयकलां. तुका वायट वस्त करूशी दिसोनूय तुज्यान सारकी वस्त आजुनूय करूं येता. हांवें म्हटलां तुका वायट वस्त करूशी दिसोनूय तुज्यान सारकी ती वस्त आजुनूय करूं येता. आनी आमी तें जाणो म्हूण आमी तें जाणो जायसर आनी आमी एक निर्णय घेतात न्हय आमच्या भावना प्रमाणे चलोंक पूण कितें सारकें आसा त्या प्रमाणे चलोंक जाल्यार आमच्या जिवितांत सदांच प्रश्न आसतले. तूं कांय जाणा आयज रात्री हांगासर बसलें आनी जरी तूं हे जमातीक आयज तूं देवाचो मोग कोत्ता तुज्या जिवितांत तुका आनीकूय बऱ्यो वस्तू जाय. ह्या वेळार तूं कोणाचेर रागार आसा, तूं हांगा क्रोधान आनी नाकारनेन बसला आनी तुका सोजमना तुज्या जिवितांत कित्याक वस्तू जायना तुका जाय तसल्यो. आनी तरी बायबल आमकां सुरू ते शेवट पासून म्हणटा बोगसोने तूं म्हणटाय पूण तुमी नकलोत तांणी म्हाका कितें केलां तें. आतां बायबल ते परमी सांगोना. तुवें म्हणोंक ना तो एक प्रश्न जरी त्या मनशाक तुका खरेंच गंभीरपणी दाखयलें तर बरें आसा कित्याक तुजी खेरीत घडली. आनी पळय ते सगल्यांक ते भाशेन चिंतूंक बरें दिसता की आमी खेरीतूच म्हूण आनी आमी जाणो हें सगल्यांक सारकें आसा म्हूण. पूण तुका खबर ना म्हाका कितें भोगता तें. सो तुका खबर आसली म्हाका कितें भोगता तें वा तुका फकत सजमतलें कितें चड कठीण म्हूण 5 भुरग्यांक वयर काडूंक आनी एका दादल्या सांगाता जियोंक जें तितलें उर्बेचें न्हय आनी तरी सगलो वेल तरी सोस्तकायेन शांत आनी आनंदान रावंक. चॉयस तुका सजमतलें आसलें म्हाका कित्याक इतलो राग येता तो आनी कित्याक ह्यो भितरल्यो दांडोली जाता जर तूं म्हज्या घरान रावलेलें आनी तुका भोगूंक पडलेलें जें हांव भोगता.
पूण म्हज्या हांगा उबी रावन तुमकां सांगूंक जाता की गरज ना तुवें शिमे भायर वचोंक, कित्याक सगळे तुजे भोंवतणी शिमे भायर आसा म्हूण. तुज्यान त्या मुद्द्यार पावोंक जाता जंय तुज्यान तुज्या दर एका भावनाचेर ताबो दवरूंक जाता, तांचो पाटलाव करिनासतना. ह्या घरान कोण पूण म्हजें सत मानता तो आमेन म्हणून. हें बरें जातोलें. तर सगलो वेळ आमी सोडून काडचे बदलेक आमकां तशें कित्याक दिसता? जरी आमकां जाय, आमकां शिकोवंक जाय आनी आमी शिकतलीं. पयले सुवातेर आमी एक निर्णय घेवया की म्हाका दिसता ते परी तें जावंक तितलें म्हत्वाचें न्हय जशें हांव तें चिंत्तां. की हांवें म्हजें काम करून देवाचो पाटलाव करूंक जाय. हांव सत मानता की भावना क्रिस्तांवपणाचो पयलो नंबराचो दुस्मान. म्हाका दिसता सगलें सोडून आमची भावना आमकां देवाच्या मोगा सोशिल्ले पयस दवरता. तूं म्हणटाय वय आमी देंवचाराचें कितें आनी स्वयंपाचो देंवचार आमचो दुस्मान. वय तो आसा, पूण तो तुका उजार कोत्ता. तो आमची इच्छा उजार कोत्ता. कांय लोक आपल्या भावनाची पुजा कोत्तात, ती भावना मुखार मान बागोयतात. दर पावटी तांकां तशें दिसतोच तांकां तो भावना पुरी करूंक शी दिसतात, जंय चड अशक्य आसा. जर आमी शिकोनात तर आमच्या भावना मुखार जियोंक. म्हाका दिसता जेन्ना कितें वायट दिसोन आमी सारकें तें कोत्तात, आमी आत्मीकतायेन वाडटात. जेन्ना हांव सारकें तें कोत्ता कित्याक म्हाका तें सारकें दिसता म्हूण, तेन्ना म्हाका आसा ती उदरगतीचो आनंद घेता. तूं आयकलां? आगोड वस्तू चुकोय नाका. वय बोगसूंक आगोड, पूण तुवें तें केल्यार तूं आत्मीकतायेन वाडटलें. वय घरांत सगल्याकीन पयलें शांती हाडपाक तुवेंच जावप हें कठीण आसा आनी कोणाच्यान तें करूंक नजो. वय तूं तें कर कित्याक देव तुका कर म्हणटा देखून, आनी दुसरी कितें कोत्ता ताची दास्ती काडिनाका. कित्याक देवा मुखार तूं उबी रावतस, तूं फकत तुजो आनी न्हय दुसऱ्यांचो जाबाब दितलें. आमेन. देखून बायबल म्हणटा आमच्या लोकांचो मोग करूं येता, जी दुस्मानाच्या वर्गान आसात, ज्या लोकांनी आमचो अपमान केला आनी आमकां मालत्रातार केल्यात. आमच्यान तांचो मोग करूं येता आनी अशें आमी कोत्तोच आमी देवा परी जातात आनी आमकां इनाम मेळटलो जो तांकां मेळचो ना. पूण तुज्या भावना पोरमाणे तुजी अशी तर जाल्यार तुका केदींच तशें करूंक दिसचें ना. आनी कांय लोक जो मागणें कोत्ता कोणाक बोगसूंक, तांकां तांचे सवे कसलोच वेगळो साथ दिसना देखून ती सजमतात आनी तांकां बोगसूंक ना म्हूण आनी बोगोर बोगोर ती त्याच पर्वता भोंवतणी फिरतात. तुज्या न्हय बोगसोन दिवप एक पसंती, कोणाचो मोग करप एक पसंती. मोग एक भावना न्हय, ती एक इच्छा. मोग एक आमची जाली खबर ना, मोग एक निर्णय तूं कशें लोकांक त्रातार कोत्तेले त्या विशीं. आमेन. चलात गरज आमी निर्णय घेवंक सुरू करूंक. आमी शिकोवंक गरज कितें सारकें तें करूंक. चड करूंक आमकां तशें दिसोन ना जातोच. जायते फावटी लोक भावना आनी देवाच्या इच्छा मोदें घुस्पतात. पुडीक म्हाका मोलान एक जोगजोगीत वस्त दिसली आनी म्हाका ती जायच आनी हांव सजमतां की देवाची खोशी म्हूण म्हाका ती मेलोंक. बरो ती देवाची खोशी ना म्हूण म्हज्यान कशें सांगूंक जाता? म्हणजे ती वस्त म्हाका जेरूल उत्तेजन दिता, ती म्हाका खोशी कोत्ता. म्हणजे खूब त्यो दिसोंक ना तसली खुशालकाय म्हाका दिसता. दर एक पावट ती पळयतच वो देवूच जावंक जाय. आनी मागीर आमी अशें म्हणटात तुज्यान ह्या मोलाच्या हे वाटेन येवंक तोरी पसंती करूंक नासली. आनी हांव खरेंच सत मानता देवान म्हाका ह्याच वेळार हांगा पावयलें. ह्याच वेळार अरे हांव ह्या सुमारान येवची पासून नासली, हांव फुडल्या सुमारान येवची आसली आनी म्हाका बिलकूल खबर नासलें सुमारान हें सेल आसतली म्हूण. ओ देवा आर्गा तुका. पळय तूं जाणें आमी सगळेंच देवाचेर जावंक जातलें. देव थंय पावयतालो आसलो, तो तुजेर आशिर्वाद घालूंक रावतो आसलो. तूं म्हणटाय बरें जाल्यार म्हाका कशें कळटलें? बरें, फकत थोड्याच प्रश्न विचारुया. तुवें ती विकती घेतल्यार तुज्या दुडवांचेर तांकीत दबाव पडटलो? राव, हांव सवकास त्या विशीं चिंत. पोले जर ते दुडवांचेर तांकीत दबाव हाडटा जाल्यार जर तूं आदींच रिणान आसाय, देवान तुका आदींच रिणांतले मेकले जावंक सांगलां आनी तुवें निश्चय केला तूं प्लास्टीक वापरचें ना म्हूण, जाल्यार म्हज्यान तुका सांगूंक जाता की तो देव न्हय. कित्याक तुज्यान फारीक करूंक जायना त्यो वस्तू विकत्यो घेवंक बुद्धिवन न्हय.
क्रेडीट कार्डाचेर जियोंक बुद्धिवंत काम न्हय, त्यो फकत गरजेचे कार्डां जावंक जाय आनी कांय ना. तूं ते गरजेक पडटोच उजार करता, म्हयनो सोंपतोच तूं फारीक कोत्ता. घडये केन्नाय एक पावटी जर तुका खरेंच गरज पडली जाल्यार. पूण न्हय कित्याक तुका त्यो वस्तू आतां जाय म्हूण आनीक ते तुका घेवंक दुडू सुगूर करी नावंक पाशियन्स ना. देव बरें करूं. हांव बरें प्रवचन कोत्ता, बरें प्रवचन जॉयस, देव बरें करूं. बरें तुमी जाणत हांवें तुमकां असल्यो वस्तू सांगच्यो पडटात कित्याक खरेपणी संवसार इतलो त्रासान पडला आनी इगोर जायतोच लोक इगोर्जेन खूब त्रासान आसात कित्याक ती बुद्धी उजार करून जियेनात. चलत आमकां बुद्धी आसा, मुन्याचें पुस्तक आसा. तूं खरेंच सत मानता की मुन्याचें पुस्तक आमची भावनाचेर जियोंक सांगता आनी आमकां दिसता तितलें घेवंक वा आमचे लागीं आसोंक जाय कित्याक दुसरें सगळ्या कडेन आसा तें तांकां तांक पासोना पासत देव म्हणटा म्हूण मागीर खंयचे मागणें करूंक आनी दुडवांचे मैलाग्रीक रावंक. आमेन. म्हाका जाय तुमकां दुडवांची सुरक्षा आनी शांती मेळोंक आनी होच म्हजो हेतू. जर तुवें फाटल्या 7 वर्सांक तुज्या भावना पोरमाणे जियेताय आनी आतां तूं सारकेंच रिणान बुडला, तूं आजून वस्तूचें बील फारीक करताय जें खंय आसा तें तूं नोखलो आनी ज्या दिसा तुवें तें घरांत हाडलां तेन्ना थान तुका तें मानोंक ना तुवें उजार केला पूण आजुनूय तें फारीक कोत्ता आनी आतां तें आनीकय तुजे दुबाव घालता आनी तुका निराशी आनी तुका उमेद ना आनी तूं दुदवांचे मिलाग्रीची खबर करता. बरें देव तुका एक कित्याक दिना कित्याक खरेपणी तुका एक लिसांव शिकोंक गरज आसा आनी तूं तें लिसांव शिकता थोड्यो वस्तू उण्यो करून आनी घडये कांय वस्तू नासतना कांय वेल चलोवंक आनी जरी 7 वर्सां लगत ती 7 वर्सां पुसूंक देव तुका कुरपा दितलो आनी मागीर तुज्यान फुडलीं 7 वर्सां वस्तूंक रोकडे दुडू फारीक करून आनी न्हय रीण काडून घेवंक जियोंक जाता. चलक देवात आर्का दी. पूण तूं कितें कर पूण त्याच पर्वता भोंवतणी बगर आनी बगर आनी बगर फिरत रावो नाका. अपेक्षा दवरता तूं हांगा येवंक कशी हांव कुडीन दिसता तें पळोवंक येवंक ना. म्हजे खरेंच अपेक्षा दवरता की तूं फकत पळोवंक येवंक ना, टीव्हीचेर प्रवचन करता तें कशें दिसता तें आनी जर तूं आयला हांव अपेक्षा दवरता तें आतां सोंपलें म्हूण आनी तूं तयार जाला बसोंक आनी हातून तुका कितें पूण मेळोवच्याक आनी तुजें जिवीत बदलच्याक. वय भावना विरुद्ध जियोंक खरेंच कठीण जाता पूण भावना पोरमाणे जियोंक आनीकय कठीण जाता. म्हाका रागार जावपाची संदी मेळो ना फकत कोणें म्हजे भावना दुखयल्या म्हूण. म्हाका संदी ना कोणाक वायट उतर दिवंक फकत तांणी म्हाका कितें केल्लें तें बरें न्हय आसलें म्हूण. जाका चड दिलें ताणें चड दिवचें आनी तुमी कांय जाणां देवा लागीं मागतात कांय वस्तू जांचेर तुमचेर ताबो धरी नेजो कित्याक तूं आजुनूय तुज्या भावनाचेर चड पाथ्योन जियेता. बरें आमच्यान आमच्या भावनाचेर विस्वास दवरी नेजो आमचे निर्णय घेवंक आमी कितें सारकें तें करूंक शिकोंक जाय जरी आमकां तें करूशें दिसना. हांव सांगना तें आव्हान कशें पूण तुका खरेपणी जैत दिवंक पावतलें. आमकां आवडटा देवाचें उतर तुज्या हातांनी दिवंक कित्याक हांव जाणो फकत सोत देवाच्या उतराचेर तुका स्वतंत्र कोत्तलें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.